बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांवें आळवून वचूंक जाय ताणे म्हणजे जेजून वाडून वचूंक जाय. ही जावन आसात स्नानीक जुवांची उतरां. वाडावळ म्हणटा आसतना आमी चिंताव आमची वाडावळ, पूण क्रिस्ती जिवितांत वाडावळ म्हणटना जेजूची वाडावळ. जेजून वाडून वचूंक जाय, हांवें आळवून येवंक जाय. पवित्र युकरिस्त ह्या दिशेन आमकां एक हातेर. जेजूक सेवची आमी, जेजूक आमच्या जिवितांत वाडून येवंक एक जबाबदारी आमी घेता. तर आज परत्यान ह्या पवित्र युकरिस्तांत भाग घेवची आमी, जेजूचें उतर आयकुची आमी, जेजूक सेवची आमी. त्या उतरा प्रमाणे जिवन जे कितें आमी सेवता त्या प्रमाणे जावन जेजूक आमचे थंय वाडोवंक दिवया. ह्या दिशेन आमी सुकलेल्या खातीर सुमेलाकचें बोगसाणें मागया. आदारलेल्या पातकांचे बोगसाणें मागून सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो चुकण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो गोड अपराध. ह्या पसून घेवन सदां संस्कार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आईच्या दिसा तुवें एका निकेत्राच्या उसवडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवून मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचा. मोगाच्यानो आमी पातयेने देवा लागीं सोरोंक कारण इतलेंच. देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागून जाल्यार तो आमकां आयकता. आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलेलें आमकां मेळटलें म्हूण खचीत जाता.
कोणी आपलो भाव पाता करता तें पळयत जाल्यार आनी ते पाताक मारेकार न्हय जाल्यार ताचे पासून तो मागो तवळ तसल्या पातकाक देव जिवी दितलो. मारेकार न्हय तसले पाताक करतेल्या विशयन हें हांव सांगता. मारेकार पाताक म्हणलें आसा आनी असलें पाताक करतेल्या खातीर तुमी मागोंक जाय म्हणून हांव सांगिना. हर एक वायट करणी पाताक पूण मारेकार न्हय तसलें पाताकी आसा. देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. जेवसार ताका हात सयत लायना. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिलां म्हूण आमी जाणाव. आमी खऱ्या देवा सवे आसाव कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवे आमी आसाव. वस्सू करो देव, वस्सू ससनीक जिवीत, भुरग्यानो कुर्ड्या देवातावन पयस रावा. देवाचें उतारें. देवाचें उडुपकार. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया. भक्तांच्या सभेन ताची वगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारातय उल्हासूं. सियोनांत आसलेली आपल्या राजातय संतोषूं. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यातय तो तारण करता. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासो संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार तो सोडूं. आपल्या देवाची वाखाणणी तांच्या जेबेर आसूं. ताच्या सर्व भक्तांक इस्त जावं महिमा आनी वडवी. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. उद्गार. आपल्या एकल्याच पुताक ओतून दिलो. देवान संसाराचो असोय मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ओतून दिलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिस जुदेया प्रांताक आयले. थंय तो तांचे सांगता थोडो काळ रावून स्नान दितालो. सालीम गांवाच्या लागसार एनोनांत जायते उदक आसलेल्यान जुवांवी एनोनांत स्नान दितालो. लोक थंयसर येवन स्नान घेतालो. जुवांवक बंदेत घालचे फुडें घडली संगत ही. जुवांवच्या थोड्या शिसां आनी एका जुदेवा मदीं तर कुटलें. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तुजे सांगता आसुल्लो पळय, ताचे विशयांत तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोसूं स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरशी वेतात. जुवांव तांकां जाप दिली,
देवान दिल्ले करीत कोणाकय कितेंच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय पूण ताच्या फुडल्यान धाडलोलो म्हूण हांवें तुमकां सांगलेल्या तुमीच साक्ष. जाची व्हंकल तो व्हरेत पूण सशीन आसा तो देडो व्हरेत आसो ताळो आयकून व्हरतो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. तो वाडत वाडत वचजय, हांव ल्हान ल्हान जायत येजय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. हांव ल्हान आसतना घडल्लें घडीत हें. आतांच्या भुरग्यांक अंगडीनी मेळच्यो सदांच्यो चॉकलेटां आनी कितें खावच्यो सवयो आमी ल्हान आसतना काजू तोरां आनी तीं खाताल्यो. एक फावटी इस्काला तोंड फाटी येता आसतना तोरां गांवची आशा एका रुखार लांब व्हड रूख तोरां मोसतात आनी आमच्या मदीं एक रूख चडसो हुशार एकलो भुरगो आसलो. ताका सपोर्ट केलो, तूं चड म्हूण. सकयल्लीं पुरा तोरां जोडून गेल्या. आमी काण जाल्या येदोळूच. ओ गेलो 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 आमी सपोर्ट केलो ताका. वयर वच म्हूण गेलो. वयर गेलो. वयर वचून तोरां काडसो वेळ येता आसतना हाचे हात मुखार वचनात. ओ थंय गडा 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 कामता जाल्लें आमचें मिसांव सुकलें. आतां तोरां मेळल ना. एक दोन तणां काडलीं, देवलो सकला. आतां आमकां सगळ्यांक राग, आमकां तोरां मेळून म्हूण राग. आमी विचारता, तूं इतलो रूख सोदच्यान इतलो हुशार, आतां वयर गेल्लो तोरां काडनासतना सकला आयलोय न्ही म्हूण. आनी ताची जाप, तुमकां कितें? तुमी हांगा सकयल रावन सांगतात वयर चड म्हणून. वयर चड थंय गेल्ल्याक म्हाका सकला पळयतना हांगा हात पांय कामताले. कितलो तूं उंच वेताय तितली तुका गुंडाय कळटा. आमी कितले उंच वेता तितली आमकां गुंडाय कळटा. धरणीरच रावून आमी हेंच बरें हेंच सदांचें म्हळ्यार आतां तूं वळखाय ना. उंचाये गेल्ल्या वेळार मात्र थोड्यांक उंचायेच्या बिल्डिंगाक गेल्ल्यांक सकयल पळयतना कांप येता, भें दिसता. हें हांवें कित्याक म्हणचें? हाच्या पयल्या वचपांत पातका विशयान आमकां सांगलें. मारेकार पातक. सांता मोदें संवय आसली केदळा अवकाश मेळटा ते दाळा कुमसाराक येवंक. आतां हांगाय आमच्या हांगा देव तेंपलांत आमी याजक कुमसाराक बसतना मस्त लोक येता कुमसाराक. चड करून आतां फेस्ताच्या वेळार जाय जे आसले पूण क्रिस्मसाच्या वेळार मस्त लोक येता. कोणायचो कुमसाराचो गूट सांगनासतना हांवें हें सांगचें. कुमसारांत थोड्या बोटी आमकां संवयेच्या बळान आमी सांगिल्ल्या बरी दिसता. थोडीं मनशां आमकां पळयत आसतनाच कळटा. थोडीं मनशां येवन म्हणटात, हांव 15 दिसां पयलें कुमसार जाल्ली, एका म्हयन्या पयलें. पूण तांच्या कुमसारांत पातकांनी व्हड पातकां सदांची पातकां. ह्या थोड्यो कितें आमी म्हणटा असंपूर्णाय, इम्परफेक्शन्स आमी म्हणटा तसली. आनी आमी केदाळे सांगचे, भावा भयणी आळे हें पातक न्हय, ही असंपूर्णाय. म्हळ्यार आमी करूंक जाय आसलें करूंक ना. करनी मात पातक जाता. आमी हांव पातकीन म्हणटा आसतना मोणान चिंदून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून. आतां बरें सोडुल्लें हांवें एकल्या कोणायकी गरजेवंताक आदार दी जाय आसलो, पूण हांवें आदार दिवंक ना. कोणेय म्हाका सांगूंक जायना तुवें पातक केलें म्हणून. पूण हांवें करूंक जाय आसलें हांवें करूंक ना. जायत्या मदीं आमची असली चिंतप आसा. ही सांतींनी घडये कुमसार कित्याक जाताली? कितलीं ती भाग्यवंतपणान उंचायेक गेल्यांत तितली तांकां तांच्या अस्कतकायेची गुंडाई दिसताली. देखून तांकां भोगप. हांवें देवान हांवें आज कितें मागूंक जाय आसलें मागूंक ना, भविश्य देवाक हांवें अपमान केलो. हांवें कितें बरेंपण करूंक जाय आसलें करूंक ना, भविश्य हांवें देवाक दुखयलें. आमी आध्यात्मीकपणान म्हणटा कितले आमी आध्यात्मपणांत वाडटा आमी तितले नेणटी जाता. We grow innocent, we grow tender as we grow in our spiritual life. आमी
जितले आध्यात्मीकपणांत वाडता तितले आमी सादी बोळी जाता. देखून ल्हान भुरग्यांक पळया, आमकां व्हडांक गाळी दिल्यारी थोड्या बोटी आमी ओगे रावता, पूण भुरग्याक इल्लेशें जोर कर, भुरगें तक्षणां रडता. सादें बोळें तें. देखून आध्यात्मीकपणांत ह्या भाग्यवंतपणांत आमी कितली वाडता तितली सादी बळी जाता, आमकां पातकाचे सैम कळटा. पूण तेंच पातकांतच लोळून आसल्याक आमी म्हणटा दुकरा बरी, पातकांतच लोळून आसल्याक म्हजें सैमच तें जाल्ल्यान हांव कितल्या मारेकार ह्या गुंडाळ्याच्या पातकांत आसा म्हणल्यार म्हाका कळना. ह्या वेळा भाव भयणीनो, हो एक दाखलो तुमी घरा व्हरयेत. फ्रांसीस दे सेल्स आध्यात्मीक जिणेक एक प्रस्तावण म्हणल्यार आपल्या पुस्तकांत इंट्रोडक्शन टू स्पिरिच्युअल लायफ एक दाखलो दिता बरो. हो तुमी आमी घरा व्हरयेत. तो म्हणटा 3 नमुन्याची सुकणी मोतीक व्हरया. एक ऑस्ट्रीच, आमच्या गांवांत पळोवंक मेळना ऑस्ट्रीच, ते देंवडले जाता, तेही सुकण्यांच. ताच्या उपरांत एक कोंबो या कोंबी चिकन, ताच्या उपरांत एक गीद. ऑस्ट्रीची सुकणें पूण ते धरणीर धांवता. ताचे पाकाटे ल्हान, सुकण्याच्या वर्गाचे, पूण ताच्यान उबूंक जायना. जायती आमी असल्या वर्गाची. आमचे लागीं आमचे सैम नीज करून उबचे, पूण आमी उबानाव, आमी धरणीरच चलच्यांत समाधान भोगते आसा. दुसरो तो दाखलो दिता कोंबी या कोंबो या चिकन आमी इंग्लिशान म्हणचे. तुमी तांकां धांवडाया, हांगा धांवन एक 10 मीटर ती उपतात, पूण उपरांत तांकां उबोवंक तांच्या पाकाट्यांनी बळ ना. आध्यात्मीक जिणेंत कश्टूंच्या मनशांची परिस्थिती अशी, आमी थोड्या घडयेक उपता, पूण आमचे निचेवाणी सलवता परत्या सकला देंवता, उपता सकला देंवता, उपता सकला देंवता, आमच्यान त्राण ना. पूण हो सांत आमकां सांगता आमचे सैम एका गिदाचे. आमी आकाशाचेर उंच. तुमी गिदाक पळयल्यार येपटी ताणें पाकाटो मारलो, ताचे उपरांत एका महिलाक म्हणल्यार बरी तो उबते आसता, उबते आसता, कांयच त्रास नासतना. आमच्या सैमांत आमी गिदा सारके, कश्ट नासतना आमच्यान कितें वाऱ्यार उबोवंक जाता. भाव भयणीनो, खंयच्या वर्गांत आमी आसा आज विसवण करया. आमकां ऑस्ट्रेच्या बरी धरणीरच चलोवंक जाय की आमी सुकण्याच्या वर्गाचे जावनी. आमकां एका कोंबये बरी हांगा तावन तिल्लें उडोवंक जाय की या आमकां गिदा सारकें देवाच्या कुरपेन समाधानेन उंचायेक रावून दीसभर ताच्या कुरपेंत उबोवंक जाय की विसवण करया. जीवनाचे पावन कर्म आम्ही परता. तुझी उतरा आयको उर्बेस तांकां कर. तुझी कुशी पाळू कुरपेन आमकां भर. पेले सेवेंची उदार आमकां कर. मोरयेचे आदर्श घेव धैर्यान आमकां भर. आणि वायन बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर्म आम्ही परता. भावन आनी भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या तकलें बलिदान आपल्या मनाकन मोहिमेक आमच्या नक्या पयसूच्या तुका सरीसभर मानून घेव. सर्व पदवेदार बापा, आमचे मोगाळ देवा,
आज आमी तुका भेटूंक भांगार दुंप आनी रक्ताबोळ घेवन येवंक ना, पगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन. ह्या देणीच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी भोवाडतान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवणीचें ससनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उसवाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो, ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरय गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार फुलांच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी आतां तुका जय, उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसन मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन पणावर विधुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माये संगती बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन दंडुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu vorbe, tias Jesu sangata, tias Jesu tai. Povitratmicha ekpona, सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आत्मीक तशें क्रिस्ती जिवितांत देवाच्या कृपेन गिदा बरी उबोंकू जायसची कृपा मागोन जेजून शिकयलें मागणे सांगाता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षितांव तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां तळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्याक सुडकी पदवेनी महिमा जी ससनाच्या ससना सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली सुभागी सुम्यांत म्हजे भितर म्हाका भोवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Soro
सोमी म्हाका विशय दिता प्रशांत नितळ उदकांतून सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोमगाळ बापा विद्वानापुरी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बोवाडटान त्याच जेजूक उंड्या वाईनाच्या रुपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचींच काळजां तुका भेटयल्यान तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमची बोवाडताची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणींकी आमी दाखोव शेकी एक दीस आमी सगळीं सरगाळ ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक पावो त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार कार्मेल साहेबिनीचे नोवेन ए भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव आपणाक चरण रसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काढताना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शरती म्हूण मानून घेतली गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कतनतले आंवरी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार पळपातीन आनी ती भरोशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता मरिये मुखांत आमच्यो गरजो देवा थंय उबारुया सांगता मागया उगडास कर हे बोदयाळी आंकवारी मरिये तुज्या आसऱ्याक दावरलो तुजो आदार मागुरलो तुजे मध्यस्थी सोदुरलो कोणी पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना हे पतीने धैर्य काणयो तुजे कडेन धांवून येता हे आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता पत्की आनी कंदीस तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन. नमान बरी एक कृपे बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरे देवाची मे आम्हा पप्यां खाती विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी तातून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवचमे आम्हा पप्यां खाती विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी तातून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवचमे आम्हा पप्यां खाती विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये आमची आवय तू जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकाराक अर्गा दिता. वडा पातयेनी तुजी बेंतीन घाल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आमच्या सर गजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडये आमी तुझे तसले मोगाचे सेवेचे आणि मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Bapacie, Ptacie i Pojitr, Tmecie nawi. Amen.